कॅश फॉर जॉब प्रकरणान काल दीपश्री सावंताक परत एकदा पणजे पुलीस स्टेशनार अरेस्ट केली। अर्जुन देसाय म्हणून हो एक भुरगो तेजे कडल्यान तेणे 10 लाख 10.5 लाख सुमार पयशाची रक्कम घेतलेली आनी तेका गव्हर्मेंट जॉब दिता अशें सांगलेलें। पूण जेन्ना तेका गव्हर्मेंट जॉब मेळना तेन्ना तेणे पयशे आपले परत मागले आनी पयशेय परत मेळना म्हणून तेणे पणजे पुलीस स्टेशनार तेणी केस केली। मागीर तिका आयज सकाळी पणजे GMFC कोर्टान तिका हजेरी केली। मागीर थंय तिका हजर करून तिका आतां 3 दिसाची पुलीस कस्टडी GMFC कोर्टान दिल्ली आसा। तर तिजी फुडली जी सुनावणी आसा ती सोमराक GMFC कोर्टान जावपाची आसा। आनीक हे जे प्रकरण आसा ह्या प्रकरणान आतां कॅश फॉर जॉबाचें प्रकरण जे गोंयान आतां चालूच आसा तितून भितर आजून कितले खोलायेन हें प्रकरण वयता तेचेर सगळे गोंयकारांचे तशेंच आमचे सगळ्यांचे लक्ष आसा। गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर।